काल बिचोली सेतू संगम हांगासर एक मर्डर जाल्लो. त्या मर्डराची मिस्ट्री जवळपास 8 वरां भितर बिचोलीचे PI राहुल नाईक आणि DYSP सागर एकोस्कर सर यांच्यांनी शोध लावन आरोपीक धरले. जेचो मर्डर जालो तो 39 वर्सांचो आणि ताचें नाव रमेश सिद्धगोळे. ज्याच्या उपरांत त्याची बायल जी मर्डर करपी आसली जिका पुलिसांनी धरले, जी सुरवातीक पयलीं ना म्हणटाली, मागीर पुलिसां हिस्को दाखयतकीच ताणें होकार दिले आनी हेतून तिणें आपल्या भावजी तो सपोर्ट आहलो. आनी ह्या खुणाचें कारण ताणें सांगलें तें म्हणजे आपले अनैतीक संबंधाची वाट त्यो फुटोवंक जाय. पुलिसांची कौतुकास्पद गोश्ट केल्लीच आसा, पण समाजात एक अशी गोश्ट घडली ती म्हणजे सेतू संगम हो एक बिचोलीचो नावाजलेलो स्पॉट आसा. पण ह्या नावाजलेल्या स्पॉटाचेर जेन्ना अशी घटना घडटा तेन्ना लोक येवपाक दचकता. त्या दिसा जो इन्सिडंट घडलो तो दुर्दैवी आसा, असो घडोवंक जायनासलो. म्हणून ते दीस जेन्ना तुमकां सांगपाची गोश्ट म्हणजे WRD मिनिस्टर जेन्ना येयल्ले हांगा तेन्ना आमच्या नगरसेवकान तांकां रिक्वेस्ट केली की जो सेतू संगम आनी वॉकिंग ट्रॅक आसा तो म्युन्सिपाल्टीक हँडओवर करप. म्हणून समज तो हँडओवर केलो जाल्यार अशें जावचें नासलें अशें म्हाका दिसता आनी तेजेर आमचें नियंत्रण उरतलें आसलें. तरी आसतना हांव आमच्या बिचोलचो आमचो आमदार आसा चंद्रकांत शेट्टी, ताकाय हांव विनंती करतलो की तेणें मातशें लक्ष घालचें आनी कितें तें हें करचें, पाठपुरवठो करचो. बिचोलीचो माजी आमदार नरेश सावंत हेज्या टर्माक हांगा 2 तेणें प्रोजेक्ट हाडलेले, एक सेतू संगम आनी एक वॉकिंग ट्रॅक. तेन्ना ते हाडून तो हांगा बिचोलेक दिल्लो तेन्ना बिचोले ते बरें चलताले आनी हांगासर तो हेज्या गव्हर्मेंटा मार्फत तेजें उजगाटनूय बीन थरलेलें जावपाचें, पूण कितें जालें म्हणून खबर ना. ते उजगाटन बीन रद्द जालें आनी हो प्रोजेक्ट असोच उरलो. आनी थोडी वर्सां हांगासर तो बऱ्या पैकी चलतालो. हांगा धाकटी भुरगीं येतालीं, पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक घेवन हांगासर येतालो. वॉकिंग ट्रॅक अजून सुद्दां लोक बरे येतात. ही जी गोश्ट घडली आमी पळयता की सेतू संगम जो आसा इतल्या वर्सां आमी पळय आसले की दिवचऱ्यान विकास ना. पूण कांय वर्सां पयलीं दिवचलच्या मध्यभागी सेतू संगम तशेंच वॉकिंग ट्रॅक अशे 2 सुंदर प्रोजेक्ट आयले आनी खंय तरी दिवचलच्या विकासाक जो ठपको लागलेलो थंयच्यान दिवचल्यान हांव अशें म्हणूंक शकता की थंयच्यान विकास हो सुरू जालो. पूण दुख्खाची गजाल आसा की त्या सुंदरशा प्रोजेक्टांचे ऑफिशियल इनॉग्रेशन सुद्दां जावंक ना. त्या वेळेच्या आमदारान कांय लोकांक घेवन थंयसर स्वताच आपूण ते दोनी प्रोजेक्ट इनॉग्रेट केले. आयज आमी पळयता की त्या दोनूय वास्तूंची स्थिती जी आसा ती सामकी दुखद आसा, सामकी दयनीय आसा. थंयसर प्रॉपर मेंटेनन्स ना, थंयसर लायटी पेटना, लायटी थंयसर फुटल्या, थंयसर सेक्युरिटी ना आनी मेंटेनन्स थंय झिरो आसा. आमची इतलेंच मागणें आसा की प्रत्येकान आपापलें राजकारण जें आसा तें बाजूक दवरचें. ह्या बाबतींत जेन्ना WRD आनी PWD मेळोन जो हो प्रोजेक्ट जो केल्लो तो प्रोजेक्ट करतना खंय तरी बरेपण म्हणून सरकाराच्या वतीन प्रोजेक्ट केल्लो गेलो. पण आतां तेची देखभाल करपाक सुद्दां कोणाची करपाची ही आजून ठरोवंक ना. ताका लागून असली घटना हांगा जायना. हेच्या परत हांगा ज्यो लायटी ज्यो आसा त्यो लायटी सगळ्यो तोडल्यो गेलेल्यो आहा, पण लायट्यो बसयतले कोण ही सुद्दां अडचण आसा. ह्या अंधाराचो फायदो की दारू पीत आसतले लोक हांगा येवन बसता, सिगरेट व्यसन जे आसा ते हांगा येवन बसता.
आणि न कळटा ते ठरावीक लोक हांगा येवन जे घर ना तेन्ना घर रावता आनी तशी दुर्घटना घडटा ह्या बाबतीत सरकारान आणि जे कोण आसा तेंच्यांनी काळजी घेवची की असल्या प्रसिद्ध जाग्याचेर खंय धोका जावंक जायना आनी प्रसिद्धी फालावची ना हेची काळजी घेवची. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे.